पर्यटन हंगामात वॉटर स्पोर्ट्स हो दर्यादेग वाठारांतलो महत्वाचो उद्देग। कितलेशेच लोक ह्या उद्देगावेल्यान आपले पोट भरतात। मात बायणा दर्यादेगेर वेगळोच प्रकार चलता। बायणा दर्यांत कलंगूटचे दलाल येवन वॉटर स्पोर्ट उद्देग करतात। ताका लागून थळाव्यांच्या उद्देगाचेर परिणाम जाता। हे विशीं कागाळ घेवन एनसीपीचो फुडारी जुजे फिलिप डिसोजा सयत थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्याची बुधवारा भेट घेतली। दर्यादेग वाठारात घडपी बेकायदेशीर गजालींचेर कारवायेची मागणी ताणें केली। मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालून बेकायदेशीर प्रकाराचेर बंदी घालपाचे उतर दिल्ल्याचे जुजे फिलिप सांगता। आणि हे आमचे वॉटर स्पोर्ट्स जो बायना वॉटर स्पोर्ट्स आमी करता आणि आयजूच न्हू एक जाली 7 वर्सां सुमार हो वॉटर स्पोर्ट्स बायना ह्या बिचाचेर आमी करताले लायक हे हेचेर आणि आमकडे सगळे रेजिस्टर्ड आहा। आयज थिंगा म्हणटा ती अशें जाला की भरपूर प्रॉब्लेम जाला। ह्यो स्पेशल हो आमचो प्रॉब्लेम जो मिस्टर मनोहर पर्रेकर ताणें पयलो हो स्टार्ट केल्लो वॉटर स्पोर्ट्स बायना बिचाचेर तो आयज भरपूर प्रॉब्लेम जाला आमकां। आमकडे इन्व्हेंटरी म्हणटा ती जायती आहा पूण जी इन्व्हेंटरी करोडांची इन्व्हेंटरी आहा पूण हे इन्व्हेंटरी हेचेर आमकां कांय जोडपाक मेळना। रिजन म्हणटा ते एक जावन आहा ते टाउट्स आहाय ते आपले जोडून वयता। दुसरे ज्या कालांगूटचे आनी नेरूल बागा हे सगळे येवन ते वॉटर स्पोर्ट्स थिंगा बायना बिचाचेर करता। सीएमान सांगला की सगळे आयकून घेवन आपूण कोस्टल एसपीक आपूण आपयतलो आनी ते कडेन उलयतलो आनी जे इल्लीगल कितें जाता ते स्टॉप करतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।